माय यूट्यूब फॅमिली कशा आहे तुम्ही सगळी जेली हायली पिली निदोली उठवली कित कोताई अजून देखून निदो नाही उठाय 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 हांव येला तुमचो मोगाचो मारियो। हाय यूट्यूब फॅमिली कशा आहे न्हू बरी आनी आयज पोतून तुमकां थँक्यू म्हणटा तुम्ही आमगेले 8000 सबस्क्रायबर्स करपा आदार दिल आनी आयज तुमकां म्हाका आयज ऑर्डर आहली कोणागे जेवणाची चिकन 65 आनी बीफ टांग। ओके सो तुमकां आयज हांव दाखयता बीफ टांग कितकोन कोताय ते हे मुगे भशेन कोताय। ओके जायत जाण तेमगे भशेन डिफरंट टायप कोताय सो पूण हांव कितकोन कोता न्हू ते तुमकां दाखयता। ओके ओके आनी तुमी चुयाय ट्राय कराय बरें जालें जाल्यार म्हाका सांगाय। ओके आनी अशी करून मोग आसूं बरी करून। ओके चल टेक केअर। ओके बीफ टांग करपा हांवें हो मसाला घेला। ओके थोडीशी मिरयां कालाफुरा मागीर आलें एक 4-5 अशी ग्रीन चिलीज मागीर लसूण तिकी हल्दी आनी जिरें हे सगळें ग्राइंड न्हू मसाला वांटून ग्राइंड करून घेवपाचो। ओके आनी तो मागीर मसाला मॅरिनेट करपाचो। ओके टांगा लायन। ओके बीफ टांग करपा आमी हेचे आतां सद्या तेल दवरला आहा आनी तेतू फोंडा 4 सांग घायले। ओके सो आतां मातशें रावन दाखयता कितें घालपाक। ओके सांग मातशें अशें करून मातशें क्रिस्पी जावपाक जाय। ओके सो एक क्रिस्प मुगे 2 किलो ती टांग आज म्हाका कोणें बीफ टांग करून दिवपा ऑर्डर आहा। ओके सो 2 किलो टांगाक हांवें तेचे 3 पियाव घेयले सो ते 3 पियाव मातशें फोंडाक घालपाचे। ओके आतां हें फोंड बरें भाजती पियाव आमगेलो ऑलमोस्ट फोंडा भाजत येयला। ओके आतां मातशें रावन तितून हांव टोमाट घाता। ओके आनी चई टांग 2 किलो आहा ती मुगेली मॅरिनेट करून दवरलो आहा। ओके 2 किलो टांग लायक एक 2-3 वरां अशें ती मॅरिनेट करून दवरलेली। ओके पियाव ऑलमोस्ट जालो आतां तितून टोमाट घाता। ओके टोमाट ओके हेचे 2 टोमॅटो कट केल्ले सो आतां ते फोंडाक घाता। आतां फोंड भाजला सो तितून आतां टांग घाता। ओके सो हांवें 2 किलो टांग घेतली। ती बरी मॅरिनेट जाली ती सो आतां टांग घाता आनी सो आतां मागीर 5 सिटी येवपासून दवरपाचे आनी मागीर मोर देन 5 सिटी जाल्यार काण चॅक करपाचे। ओके इन केस ते जाल ना शिजोल ना दिसता जाल्यार आनी 1-2 माले जाते। A few moments later. ते 6 सिटी मारले आनी आतां हेचे आतां मातशें चॅक करुया जालें जाल्यार। ओके ऑलमोस्ट जाल ते बरी करून बॉईल जावपा जाय ती टांग आनी आतां तेजे स्लायसीस मारपाचे। आमगेलें आतां हे बीफ टांग रेडी जाल्यात चयल्या न्हू अशें करून मातशें मागीर ती कट करून जाल म्हणटरी मातशें केला मसाला न्हू तेजो ग्रेवी आहलो ती मातशें दाट करून घेयला। ओके कोणागे ऑर्डर ती म्हाका वेळसो सो आतां तेगे ती दिवपाची।
ओके सो आतां हांव तेंगेले दिवपा रेडी कोता आनी वयल्यान मेदेशी कोथमीर मारपाची आं. ही मुगेली आतां 2 किलो बीफ टांग. डिफरंट जाय जाण दुसऱ्याय भाशेन कोताय पूण अशें करून हांव कोता. ओके आनी मागीर कोथमीर गार्निशींग. चल मी रेसिपी तुम ट्राय कराय आनी मागीर केस जालें ती म्हाका सांगाय. ओके थँक्यू. हाय गायस कशें आहाय तुमी सगळीं. जेलीं हायलीं पिलीं न्हिदलीं उठलीं कितें कोताय आजून देखून न्हिदा नाय. उठे चोयल्या मोनिका रेसिपी चोयल तुमी बीफ टांग. हांवें आज चोयल तेगेली व्हिडिओ अपलोड केल्लो. व्हिडिओ अपलोड केलो खंय आनी पिसेस हें रेसिपी तेका ऑर्डर आहलो आसतली बीफ टांगाची. तें ऑर्डर बीन घेता. ओके जाय जाल्यार सांगाय तुमी तेका ऑर्डर घेत तें अशें करून जेवणां बीन धाकलें आं चड व्हडलें न्हू धाकलें घेत तें आनी स्नॅक्साचेय घेत तें ऑर्डर. ओके आनी मागीर तशें ताणें तो व्हिडिओ काडलो म्हाका धाडलो. केक आपूण व्हिडिओ कोत म्हूण आसलो बीफ टांगाचो. हांवें म्हळें बरें म्हळें ओके म्हळें. ओके लायक जालें जाल्यार तेगेलो शेअर कराय कमेंट येय आनी 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 हें थँक्यू तुमकां देव बरें करूं म्हणटा तुमकां. ओके 8,000 जाले 8K. ओके सबस्क्रायबर्स. ओके देव बरें करूं म्हणटा गॉड ब्लेस यू तुमकां मोग आसूं. ओके मोगान रावया मोगान भोंवया आनी आयज कोणाले हॅपी बर्थडे आहल्या हॅपी बर्थडे म्हणटा. ओके आनी कोणाले वेडिंग एनिवर्सरी आहल्या हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी. आनी तशें आज बरी ना आज दोयर बरो आलो तेसो रापसी आहा सडनली जाली अशी रापसी मातशें बोट आलो आतां पूण आसया पूण बरे भाशेन आहाय सगळे आमगेले सगळे बरे आहाय. तूं मुस्केना काय पिशनेची. ओके थंय दोयर मातशें आलो आतां वार माता. ओके चल मागीर बरी करना. ओके तुमचो मोगाचो मारयो.